मीटिंग कसली असेल सर अरे इलेक्शन रिलेटेड मीटिंग सुरू आसा ओके तर प्रत्येक कडेन इलेक्शन रिलेटेड वेगवेगळे मीटिंग इलेक्शन लागे म्हणून मीटिंग चालू आहे आज तुम्ही प्रचार सुरू केला तुमच्या मतदारसंघात. माझ्या मतदारसंघाचा प्रचार सुरू केला कोठंबी म्हज्या गांवांतल्यान हांव दर इलेक्शनाक प्रचार सुरवात करता देवचंद्रेश्वराच्या देवळांतल्यान आज म्हजो प्रचार सुरू करपा खातीर आमचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद कानोडे आमचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर हेचा प्रचार सुरू करपाच्या खातीर आयिल्ले खूब बरो रिस्पॉन्स उत्साह पूर्ण मतदारसंघातल्यान सगळे लोक गांवांत प्रचार सुरू करपा खातीर नाल दवरपा खातीर आयिल्ले तर एक मोठ्या उत्साहात सगळ्यांनी प्रचार सुरू केलो आनी त्याच बरोबर म्हणजे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी लोकांनी ही पुराय जबाबदारी आपल्या खांद्याचेर घेतल्या निवडून हाडपाची निश्चितच म्हाका खात्री आसा की सांखळी मतदारसंघातल्यान परत एकदा मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचे तुमचें काम तुमचें काम तशेंच तुमी स्पीकर आशिल्ले आनी आतां सीएम आशिल्ले सो हाऊ डू यू सी दीस 5 years डेव्हलपमेंट एवरीथिंग इन युअर हांवें जें काम पॉझिटिव्हली केलां मतदारसंघात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट त्याच्या विरोधकाचेर म्हाका कांय सांगपाची गरज ना गेली 10 वर्सां त्या मतदारसंघाचें हांव प्रतिनिधित्व करता त्या खातीर हांव तांकां इतकेंच सांगता की अच्छे दिन कितें हें कंपेर करात 2012 पयलींचे आनी आतांचे ते कंपेर केल्या उपरांत अच्छे दिन कितें हें मतदारसंघात कळटलें म्हणून मतदारसंघात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट हें काम पळयल्या उपरांत निश्चितच दिसून येता की त्या मतदारसंघात खूब मोठो बदल जाला लोकांचो म्हणजे विश्वास आसा आनी विश्वासाच्या पेक्षा म्हत्वाचो लोकांचेर म्हाजो मोग आसा लोकांचो म्हजेर मोग आसा प्रेम आसा आपुलकी आसा त्याच भावनेंतल्यान कारण हांव त्याच गांवांत रावपी त्याच मतदारसंघात रावपी आनी अजुनूय थंयच रावता मुख्यमंत्री कितली लीड ते आतां सांगून जाय जेन्ना आमी वयता तेन्ना लोक सदांच तुमचें नांव घेता हाऊ डू यू सी सीएम आनी एमपी टिका केलें की पयलीं बीजेपी आमदार व्हरतले आतां नेते व्हरता म्हणून